वर्ष 2015 70 सुरू जाल्लो माकड टाप वर्ष 2017 आयले तरी निवळपाची चिन्ह दिसनात। आता मेरेन 70 माकड टापाक लागून 4 जाणांक मरण आयला म्हूण रिकॉर्ड आसा। 2017चे नवे सिजनात 38 नवे पेशंट मेळ्ळ्यात। KFD 2015 पासून सुरू जाल्ले 70 तालुक्यांत पहिल्या वर्सा 30 पॉझिटिव्ह मेळिल्ले, तातूंतले एक एक्सपायर्ड जाल्लो। मागीर 2016 सिजनान 267 पॉझिटिव्ह मेळिल्ले, तातूंत 3 एक्सपायर्ड जाल्ले आनी ह्या सिजनाक आतां आमकां आज पर्यंत 38 पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या। अजून कोणाक काय डेथ बीन तसो कांय जाल्लो ना। दुसरें म्हणल्यार आमचे ड्रायव्स रायट फ्रॉम बिगिनींग पयलींसून सुरू आसा। 40 ड्रायव्स आमी CHC सोडून भायर घेतलेले आसा 15सून, आनी हरशीं मंगळार आनी शुक्रार आमचे CHCन चालूच आसता वॅक्सिनेशन। लोक येतात, घेतात, वतात। वाशिनां दिवपाची मोहीम चालूच आसा। वाळपयच्यान कांय वाशिनां धारबांदोडे आनी सांखळे धाडल्यात। 70 आतां मेरेन माकड टापा आड 8,000 वयर लोकांक वाशिनां दिल्यात। आमच्या कडेन वॅक्सिनां म्हटल्यार पयलीं गेल्या वर्साचो स्टॉक 8,000 आसलो, तो सगळो आमी सोंपयल्लो आनी हो न्यू स्टॉक ऑक्टोबराक आयला एंडाक 5,000। तातूंतलो 1,270 आमी ह्या CHCक वापरला सद्याक पर्यंत, आनी 500 वॅक्सिन्स डोजीस आमी धारबांदोडेंतांनी व्हेल्ले आनी 200 PHC सांखळेन व्हेल्ले। तांचे ड्रायव्साचे टोटल कांय म्हाका खबर ना, पूण आमचे 1,270 डोजीस जाल्ले न्यू वॅक्सिनाचे। टोटल डोजीस हांगा रायट फ्रॉम बिगिनींग जाल्यार ते 8,606 जाल्या टील 28 फेब्रुवारी, म्हणजे एंडाक फेब्रुवारीच्या। माकड तापा आड 8 वाशिनांचो डोस घेतल्या उपरांत तांचो कोर्स पुराय जाता। वाळपय माकड टापाची 1-2 वाशिनां घेतिल्ले पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात। आतां पळोवंक गेल्यार पळय, गेल्या वर्सा 90 केजीस फेब्रुवारी एंड म्हणल्यार पॉझिटिव्ह आशिल्ले आनी ह्या वर्सा फक्त 38 जाले। म्हण ताजो वॅक्सिनाचो इफेक्ट आसतलो। वॅक्सिनाचो इफेक्ट फूल येवपाक सगळे डोस जावपाक जाय आठय। पयल्या वर्सा 3, मागीर एवरी इयर एक बुस्टर डोस दिता, अशें मेळून टोटल 8 जावपाक जाय। म्हण तांकां आतां वॅक्सिन घेतिल्ल्यांक सुद्दां 1-4 जाणांक आमी पॉझिटिव्ह सांपडल्यात हे फावटी। म्हण ते फुल्ली इम्युनायज जाले ना न्ही, इम्युनायजेशन जावपाक सगळे बुस्टर बीन जावपाक जाय। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार।